सेक्रेटरी आणि हो असलो भितर सेक्रेटरी आणि दशरथ परब यांच्या वांगडा कोण तरी लोक इल्ले तेंच्या निमतान आणि हो एक मनीस आसा हो येवन परत परत सांगत आसा इतर कित्याक मारलो हो धमकी दिता येवन होच पॉइंट पळय कित्याक कारण हो मनीस कोण तो पळय हो पळयत तरी तुम्ही तेका तुम्ही पळयना हो कोण तो पळय हो धमकी दिता तू तेका धमकी दिली खंय मारपाची तेका मी ना मारू हां कोण मी त्या धमकी दिवंक ना त्याला बरें सांगा तू एडवोकेट बरो म्हणून बरो तू एडवोकेट बरे केसी घे आणि बरे लढे रे म्हणजे तुका कितके दीस सांगलेले पयलीं आमी अरे तुजे जावन लागना चोरा वांगडा त्या लागान निलेश फट्याकारा वांगडा तू लागनाका म्हणून तो आपूण जमीनदार म्हणून सोदता तो आपूण आमी आतां आजो मेलो पणजो मेलो बापूय मेलो म्हाजो आनी म्हाका 70 वर्सां आमी हांगा भाऊसाहेब म्हणटा ताका पायलेभर खंड दिताले आमी आनी तो आमकां चिट्यो दिताले ते कळ्ळें पूण चिट्यो दितालो आमकां तो आता तेका कोणी मारलो तुमच्या वांगडा तो ते म्हणटा तुम्ही हे केलात म्हणटा हो मरे फुड्यान हेका इजार मरे हो फुड्या ना हो पळय हेका इजार हांव तेका बरें सांगतालो हो फुड्या ना तेका हात लायला इजार हांव फक्त तेका सांगतालो मी कित्याक जाता तुका कोणा म्हाका ही जागा सगळी खबर आहा कोणाची ती म्हाका 70 वर्सां 72 चालू आहा म्हाका खबर आहा मरे तूं केन्नाचो मनीस सदर म्हणटा बरें लढव रे बरो केसीबी बरें लढय ह्या चोरांक लागना निलेश फट्याकारांक लागनाका रे तुका कितके फावटी सांगले कोणी कोणी सांगलें तुका सांगलेलें मरे हेनी काही घातले आता कोण पोलीस बरे तो बारीक कोण पोलीस कोलवाडी त्यांनी कोडे घातल्या फाटीचे ह्या तुटतात पडले कितके जाण असले मारपा 7 जाण असले दोन बायलां खंय मारलो हांगा तुम्ही खंय वतात तुम्ही खंय वयताले हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो ओनराक कितें हाडूं नाका भाटकाराक कितें हाडूं नाका बराबर नाशिल्ले अरे दुसऱ्याक बरोबर देखी ना माझा सज्जन कोनाडकर एकट्याक वळखते मी मारपी हाडलो तो सज्जन एक सज्जन कोनाडकर आणि त्याच्या वांगडा एक तो टटू हातीर आसलेलो मनीस आसा कोण ते काय विषय काय आणलो कसले इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले विषय न्हू ते काजू डिलायट म्हणून एक आसा हां ते ड्रीमलँड म्हणून एक आसा आणि ही एक मार्बलाची तिघांचे इन्स्पेक्शन आसा ओके ते कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेन आसा ते पण सेक्रेटरी आता लांब रावतात ते येयनातच ना त्यांना सांगता हा पण थ्रू पंचायत आसली व्हिडिओ ना व्हिडिओ नासली डॉक्टराकडे व्हरवाचें ना पोरांनी तेका हांगा 108 आपोवंक ना गाडयेन घ्या मरे 108 खंय पळयता काम करून इन्स्पेक्शनाचं काम करून तुका डॉक्टराकडे व्हरोनी पयलीं इन्स्पेक्शनाचं काम आहे त्याचा व्हिडिओ कापय अरे तू पयलीं डॉक्टराकडे वच न्हू चल मरे डॉक्टराकडे चल मरे काम सगळं विडू आणि सेक्रेटरी हांगा असं ते पळय थंय राहिलं आणि आता ऐकलं ना दाखयला तू सरकार ऐका येता काय नाही ऐका हे डिस्कन्स्ट्रक्शन हे आणि मारपाचं मला शणपण म्हणतात आता ती नाही करून जाई कळलं ऐकलं सावंत ऐकतोय एक आणि एक मारपाचं आता शणपण बेस्टी करता बेस्टी कर इन्स्पेक्शन करा नोटीस बी काय ना नोटीस बी काय ना रे तू किती काय घालता नोटीस बी हात दाखय मारा किती काय कसं इन्स्पेक्शन करता तू तुझे बापायच्या सरपंच 3 गजाली बॅग माझा सोडला मोबाईल सोडला सांगले सगळ्यांक सांगले ओके आम्ही हो मोबाईल घे आपलं मिळा बॅग माझा ह्याला फक्त हे तुमचा सांगलेलो आणि फिक्सिंग नका तुमचे तू परत ये वर हॉस्पिटलान वर तेका फट्याकारा घेऊन ये रे हांगा घालपाक येते नक्की सज्जन कोनाडकर असलो एक सज्जन कोनाडकर एक तुम्ही करा सारख्या सर कितल्यांक ही घटना घडली तुका आयडिया कितल्यांक टाइम 11:30च्या उपरांत जेव्हा पावला चल आता चल तू हॉस्पिटलान चल
सायड इन्स्पेक्शन केलं कसली कसलो सायड इन्स्पेक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणी दिल्ली कंप्लेंट कंप्लेंट दिल्ली निलेश पटेकर हा मागीर कंप्लेन प्रेझेंट ऑथॉरिटी रायटर सदन वांयगणकारा केली ओके मॅडम तांकां एक्सप्लेन करताली हम्म. कितें प्रोसिजर सायड इन्स्पेक्शनाचो सायड इन्स्पेक्शन करता करता तेंच्या दोगांचे ती पार्टी आनी हेंचे कडेन झगडी जाली बस तुमचे पोलीस आसले तेन्ना प्रोटेक्शना पुलीस protection. त्याच्या फुड्यान मारलो तेका तो आसलो न्हू हजर कोण पुलीस आसलो पोलीस आसतना इतलो मारलो पुलीस आसलो थंयसर हा पोलिसान काय करूंक ना पुलीस बाबडो आडयतालो हा बरं आणि कोण असले कितले असले मारपाक तेका 7-8 जाण लोक आसले कोण ते नांवां कितें खबर आहा तुका नांवां इन्फेक्शन केलात तुम्ही सगळे पंचनामो केलो सायड इन्स्पेक्शन जावना मॅडम फुडली दिता मॅडम कितें म्हणा इशू इशू पण हांवें तेका न्हू एक्सप्लेन करतालें हांव तेका प्रोसिजर आमचो कसो आतां इलिगलाचो हा इन्स्पेक्शन प्रोसिजर आतां सांगता तो गेलो तेका मारपा लागलो कोण तो पूण हांव वळखना देवतालें पळय तुमचे कोण येयल्ले सेकंड पार्टी कोण येयल्ले सेकंड इन्स्पेक्शनाक कोण आसलो कंप्लेनंट आसतलो आनी कोण ओनर टॅनंट आसतलो आनी कोण कंप्लेनर हांवें विचारलेलें विचारता तो मदीं तोंड घातलें तेणी आनी तो उलयता जालें सांचे फायटींग जाली म्हणजे गेलो तो मारपाक तेका आता कंप्लेंट कोणी दिल्ली तुमच्याकडे इलिगली कन्स्ट्रक्शन करतात निलेश पाटेकरान. निलेश पटेकरान आणि मागीर सदानंद कितें आयिल्लो तें तेका ऑथॉरिटी लेटर दिले तो येवंक ना लेटर म्हणून तो आणि येयलो कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली कंप्लेंट स्टीफन फर्नांडीस म्हणून. मागीर ती पार्टी आसली ना ती पार्टी नाही. ती पार्टी नासतना तुम्ही कसो पंचनामो करतात आम्ही तर काय करू ना आम्ही तेका फक्त प्रोसिजर एक्सप्लेन करताले Explain करताले. तेका एक्सप्लेन करता तो गेलो तेका मारले तेका प्रोसिजर आमचो म्हाजो कंप्लीटच जावना तेका सांगपाचो कळ्ळें न्हू प्रोसिजर म्हाजो कंप्लीट जालेलो आमी स्टार्टूच करूं नाशिल्ले काय की तुमचे मॅडम नांव कितें सोनाक्षी सोनाक्षी फूल नेम सांगा नागेश तुम्ही बिडयोतल्यान व्हिडिओतले जय युआरी सरपंच कितें जालें तुमी आपले फुड्यान पंचनामो कोणी मारले कितें त्यांनी झगडी स्टार्ट केली खूप जण बायला बिला असलेली ती आमकां कळोंक ना कोण आणि कोण कितें ती बायला म्हणजे ती कंप्लेनर हे अगेन्स्ट कोणी केला त्यांची काय कसं कितें कोण आसले तेच आमकां कांयच खबर ना लोकल असतले न्हू भायले काय भायले काही येऊन मारचे ना पूण खूप जण असले ते आमकां कशें कळोंक ना. तेका सोडोवपाक ना कित्याक सोडोवंक ना कित्याक एडवोकेट न्हू तो ॲडव्होकेट आणि कोणी सोडून दे आरटीआय घातला विचारता म्हणून मारप ना न्हू सरकारी यंत्रणेच्या फुड्यान मारता आणि तो जीव मेल्लो जाल्यार मागीर ते बरोबर न्हू तेका वेगळे आहा न्हू मार्ग कायद्यान कंप्लेंट दिवंक आता लोक खूप लोक आसलो न्हू एकच आमकां कॉन्स्टेबल आसलो आमी आडायताले कितें म्हणजे पुलिसाच्या समक्ष मारलो तेका तो आडायतालो तेणी खूप ट्राय केली आमी केली तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.